गोवा क्रिकेट संघटनेकडेन संलग्नित आशिल्ल्या सुमार 60 क्लबांनी मीटिंग घेवन GCA अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव फडके, आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आणि डॉ. शेखर साळकारा आड सुप्रीम कोर्टात केस घालपाचें थारायलां. 2002 ते 2016 ह्या काळात GCA ऑफिशियलांनी सुमार 150 कोटी GCA फंडाचो दुरुपयोग केला म्हूण आदलो सचिव शिरीष नायकान आरोप केला. We were very much disappointed and finally आमचे conclusion कितें जालें की we will approach Supreme Court. कित्याक तर खुबशा क्लबांनी आउट ऑफ 68 क्लब अटेंड केल्ले. म्हणपाक लागले वॉट एवर थिंग्स वी हॅड डिस्कस विथ CM and other आमचे मिनिस्टर, they were not serious about this issue. कळ्ळें न्ही. आनी हो इतलो फ्रॉड जाल्लो 234 crores fraud from 201 to 2016 कोणी सिरियसली घेवना because all these years we were after that to clean up the GCA. आनी बेसिकली CMन हेतून लक्ष घालपाक जाय आसलो, सिरियसली लक्ष घालपाक जाय आसलो. ही मे बी बिजी देर, वन टायम ही वॉज डिफेन्स मिनिस्टर न्हू, सो एटलीस्ट आतां तरी तेणी एक्शन घेवन एक एडमिनिस्ट्रेटर तरी अपॉयंट करूंक जाय आसलो. सो फॉर नथींग ही हॅज डन. सो वी थॉट ऑफ इट गोईंग फॉर this approach Supreme Court. आनी आमी 100% शुअर आहा की सुप्रीम कोर्टाचेर आमच्या फावरारूच डिसिजन जातलें, कित्याक रॉंग डुईंग्स इतले आहा विथ प्रॉपर एविडन्स आहा. सो एब्सोल्युटली देर इज नो चान्स फॉर देम टू एस्केप. शिरीष नायकाचे आरोप चुकीचे आसा म्हूण शेखर साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. क्लबांनी सुप्रीम कोर्टात वचपाच्या निर्णयाचे तांणी स्वागत केले. त्या काळात जें कितें जालां ताची CBI ना जाल्यार SIT एन्क्वायरी जावची आनी खरें कितें तें भायर सरचें आनी गुन्यांवकार सांपडचे अशेंय तो उलयलो. I welcome the move. Okay. And what about even your name has come in that? Well, that's okay. Anybody can put anybody's name. How I can stop those people? So, but I welcome this one, and I would like to have a good inquiry in all these matters so that the truth comes out. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.